सरकाराक सांगपाक सोदता की 4 लेबर कोड जे तुम्ही कोविड टायमाचेर गडबडीन पळय हाडला ते हाडचे न्हू म्हूण आमी सरकाराक मागता। कित्याक हे जे 29 लेबर लॉज पळय आसा ते डायल्यूट जावन हो 4 लेबर कोड येता आनी ह्या लेबर कोडान जे लेबरांक जो रायट जो हक जो आसा जो युनियनाचो हक जो आसा तो सगळो हितून डायल्यूट जातलो। तशेंच आमी मागता गोंयच्या सरकाराक की मिनिमम वेजीस जे 50% तरी वाडोवचे म्हणून, कित्याक आयज स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग पळय आसा गोंयान हे वाडलेले आसा, म्हारगाय रूफ टॉपार पावलेले आसा। सो आमी मागता लेबर डिपार्टमेंट सरकाराक जे मिनिमम वेजीस वाडोवचे म्हणून। आनी तशेंच करून आमी आयज एक गंभीर प्रश्न सरकारा मुखार सांगपाक सोदता की आयज फॉरेनर पळय आसा ते गोंयान येवन आनी थोडे इंडस्ट्रीज गोंयभर हांकां इलिगली एम्प्लॉय करता। आतां एक क्वेश्चन येता की हे फॉरेनर कशे गोंयान येता आनी कशे इलिगली ह्या इंडस्ट्रीन काम करता। हिंगा लेबर डिपार्टमेंट कितें करता, हिंगा होम डिपार्टमेंट कितें करता। सो आमी सरकाराक सांगपाक सोदता आनी मागणें करता की ताबडतोब होम मिनिस्टरान SIT प्रोब हेचेर करचें आनी लेबर डिपार्टमेंट जी न्हिदलेली पळय आहा ती वचोन सगळ्या इंडस्ट्रीक इन्क्वायरी करून जे हे लोक फॉरेनर लोक हे एम्प्लॉय करता खंयच्या एस्टॅब्लिशान आसूं, इंडस्ट्रियल एस्टेटान आसूं या प्रायव्हेट एस्टॅब्लिशमेंटान आसूं, यांचे सगळ्याचे लायसन्स पयले कॅन्सील करपाक हांव हे लेबर डिपार्टमेंटान मागता। आनी तशेंच करून जे अनएम्प्लॉयमेंट इतले गोंयान पळय वाडलेले आसा, म्हाका दिसता ह्या कारणा खातीर कित्याक हे सगळे इलिगल फॉरेनर हे गोंयान येवन आमचे हे जॉब घेता आनी आमी लोकल्स भायर पडलेले आसा। आनी जे इंडस्ट्रियल एस्टेटीन आमी पळयलेले आसा की भायले लोक ऑलमोस्ट 90% एम्प्लॉयमेंट जाता, लोकल्सांक कांय एम्प्लॉयमेंट मेळना। सो तशेंच सरकाराक मागपाक सोदता की एक लेजिस्लेशन हाडचें की मिनिमम 50% जरी जॉब रिजर्वेशन लोकल्सांक दिवचे म्हणून हांव हे सरकाराक मागता। आनी हे मे डेक आमचे वर्कराचे डिमांड सरकार आयकतले म्हणून आमकां एक आशा आसा।